नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. ग्रीन फ्युचर नेट झिरो ह्यो संकल्पना भारतांत हाडपा विशीं सरकार वचनबद्ध. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी रिइन्व्हेस्ट 2024 संमेलनाच्या उक्तावणा वेळार केले उलोवप. गुजरातांत वंदे भारत मेट्रो रेल्वेक प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं सुरवात. नव भारत रॅपीड रेल अशें दवरले ह्या रेल्वेचें नांव. प्रधानमंत्र्याच्या अहमदाबादांत जालो रोड शो. गुजराताक प्रधानमंत्र्या हस्तुकीं 8,000 कोटी गुंतवणूक केल्ल्या उदरगतीच्या कामाची भेट. वृक्ष आयुर्वेद चिकित्सा उपक्रम गोंय राजभवनांत राबयतले. प्रधानमंत्र्यांच्या वाडदिसा निमतान फाल्यां जातली उपक्रमाक सुरवात. आनी एशियाई वस्तादपण हॉकी सर्तीच्या उपांत्य फेरयेंत भारतान दक्षिण कोरियाक 4-1 अशें हारयले. निमणे फेरयेंत भारत खेळटलो चीना आड. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज आपल्या गुजरात भोंवडेच्या दुसऱ्या दिसा गांधीनगरांत आयोजीत ग्लोबल रिइन्व्हेस्ट 2024 संमेलनाचें उक्तावण केलें. नवकरणीय उर्जेचेर आदारीत ह्या संमेलनांत संवसारांतले वेगवेगळ्या देशांतले प्रतिनिधी वांटेकार जातात. तशेंच ह्या संमेलनांत जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेन्मार्क आनी नॉर्वे हे 4 देश जोड भागीदार आसात. कार्यावळीत उलोवप करतना ग्रीन फ्युचर नेट झिरो ह्यो संकल्पना भारता खातीर गरजेच्यो जाल्ल्यान आमी ते विशीं वचनबद्ध आसात अशें उतर प्रधानमंत्र्यांनी दिलें. हमारे लिए ग्रीन फ्यूचर नेट जीरो ये कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है. ये भारत की जरूरत है. ये भारत का कमिटमेंट है. भारत के हर राज्य सरकार का कमिटमेंट है. एक डेवलपिंग इकोनॉमी के नाते हमारे पास भी इन कमिटमेंट से बाहर रहने का जायज बहाना था. हम दुनिया को कह सकते थे कि विश्व को तबाह करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हमने ऐसा कर हाथ ऊपर नहीं किए. हम मानव जात के उज्जवल भविष्य की चिंता करने वाले लोग थे और इसलिए हमने दुनिया को राह दिखे उस प्रकार से जिम्मेवारी के साथ अनगिनत कदम उठाए हैं. तशेंच पॅरिसांत थारायिल्ल्या हवामान बदल संकल्पान 9 वर्सां आदींच साध्य करपी G20 देशां भितरलो भारत पयलोच देश जावन आसा. हे विशीं प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत खोस उक्तायली. न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर के दम पर अपने फ्यूचर को बिल्ड करने का फैसला लिया है. फ्रेंड्स, भारत G20 में पहला ऐसा देश है जिसने पेरिस में तय क्लाइमेट कमिटमेंट्स को डेडलाइन से 9 साल पहले अचीव कर लिया. 9 साल पहले पूरा कर दिया. और G20 देशों के समूह हैं जिसने करके दिखाया है. जो डेवलप नेशन नहीं कर पाए वो एक डेवलपिंग नेशन ने दुनिया को करके दिखाया है. रामनगरी अयोध्येक सोलर सिटीचे रूप दिवपाक सरकार काम करता आनी हे विशींची साबार तयारी जाल्या अशी माहिती प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत दिली. भगवान राम तो सूर्यवंशी थे. और मैं अभी जब प्रदर्शनी देख रहा था तो वहां उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखा, क्योंकि मैं काशी का सांसद हूं, उत्तर प्रदेश वाला भी बन गया हूं, तो मैं स्वाभाविक है मैं उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखने गया. और मेरी जो इच्छा थी, आज मुझे रिपोर्ट कर रहे थे कि वो मेरी इच्छा उन्होंने पूरी कर दी है. भगवान राम का भव्य मंदिर तो बना है, लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूं अब उस अयोध्या
जो सूर्यवंशी भगवान राम की जन्मभूमि है, वो पूरा अयोध्या मॉडल सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुजरात राज्याक मेट्रो रेल्वेची भेट दिली. गांधीनगरांत जाल्ल्या कार्यावळीत तांणी वंदे भारत ह्या रेल्वेचें नांव बदलून नमो भारत रॅपिड रेल अशा नांवाच्या रेल्वेक पांचवो बावटो दाखयलो. ह्या कार्यावळी वेळार प्रधानमंत्र्यांनी स्वता मेट्रो रेल्वेन प्रवास करून हेर प्रवाशां वांगडा संवाद साधलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान तामिळनाडूंतल्या तुतीकोडी वाठारांत तुतीकोडी इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक कंटेनर टर्मिनलाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उलोवप करतना दर्या मूलभूत सुविधांच्या मळार ह्या टर्मिनलाचो मुखेलपणान उपेग जातलो आनी विकसीत भारताच्या ध्येयान हो एक म्हत्वाचो पावंडो थारतलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. ये नया तुतुकुड़ी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल भारत के मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का नया सितारा है. इस नए टर्मिनल से वीओ चिदंबरनार पोर्ट के सामर्थ्य में भी विस्तार होगा. 14 मीटर से ज्यादा डीप ड्राफ्ट, 300 से ज्यादा मीटर वाला बर्थ वाला नया टर्मिनल इस पोर्ट की कैपेसिटी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा. इससे बीओसी पोर्ट पर लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी और भारत के फॉरेन एक्सचेंज की भी बचत होगी. मैं इसके लिए आप सभी को, तमिलनाडु के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. मुझे याद है 2 साल पहले मुझे बीओसी पोर्ट से जुड़े कई प्रोजेक्ट के शुभारंभ का अवसर मिला था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अहमदाबादांत एका रोड शोंत वांटो घेतलो. हे वेळार तांचे वांगडा जलशक्ती मंत्री CR पाटील तशेंच गुजरातचे मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल हाजीर आशिल्ले. रोड शो उपरांत आयोजीत एका कार्यावळीत प्रधानमंत्र्यां हस्तुकीं सुमार 8,000 कोटी गुंतवणुकीच्या उदरगतीच्या कामाचे बुन्यादी फातर बसोवपाची औपचारीक विधी आनी उक्तावण जालें. ह्या उदरगतीच्या कामांत रेल्वे, रस्ते, सौर उर्जा आदींचो आस्पाव आसा. भारतांत सुरू आशिल्ल्या वेगवेगळ्या उत्सवांच्या फाटभुंयेर भाजपाच्या फुडारपणा खाला उदरगतीचो उत्सव लेगीत नियमीतपणान सुरू आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. उत्सव के इस समय में भारत के विकास का उत्सव भी निरंतर जारी है. अभी यहां से करीब 8,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है. इनमें रेल, रोड, मेट्रो ऐसे अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं. आज गुजरात के गौरव में एक और सितारा जुड़ा है. आज नमो भारत रैपिड रेल भी शुरू हुई है. आपल्याक विरोधी पक्षान वेगवेगळी निमतां उबारून चाळोवपाचो आनी हिणसावपाचो यत्न केलो, पूण देशाच्या उदरगतीचेर लक्ष केंद्रीत केल्ले आसतना ह्यो सगळ्यो नकारात्मक गजाली म्हजेर कसलोच तरेचो प्रभाव करिनात असो आत्मविश्वास प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत उक्तायलो. कितने ही प्रकार के हंसी मजाक ठिठोरापन होता रहे, मैं अपनी इस राह से भटकूंगा नहीं. और आज मुझे खुशी है कि उन सब अपमानों को पछाते हुए 100 दिन के इन निर्णयों में देश के हर नागरिक, हर परिवार, हर वर्ग के कल्याण की गारंटी पक्की हो गई है. इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा योजनाओं पर काम शुरू हुआ है.
जम्मू काश्मीरात जावपी विधानसभा वेंचणुके सगळ्यांचें लक्ष ओडलां. 10 वर्सां उपरांत जम्मू काश्मीरात विधानसभा वेंचणूक जाता. सगळ्या राजकीय पक्षांनी ह्या वेंचणुकेक पुराय ताकीन प्रचार केला. पयल्या पावण्यावेल्या वेंचणुके खातीरचो प्रचार आज सोंपलो. 18 सप्टेंबराक पयल्या पावण्यावेली वेंचणूक 24 मतदारसंघां खातीर जातली. दुसऱ्या पावण्यावेली वेंचणूक 25 सप्टेंबराक जाल्यार 1 ऑक्टोबराक जावपी तिसऱ्या पावण्यावेल्या वेंचणुकेक 40 मतदारसंघां खातीर वेंचणूक जातली. इतले मजगतीं भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी आनी केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी आज 3 मतदारसंघांत वेंचणूक प्रचारांत वांटो घेतलो. हातूंत पद्दार नागसेनी, किस्तवाड, रामबन ह्या मतदारसंघाचो आस्पाव आशिल्लो. इसमें से एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान प्रस्तापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है. और आज ये जम्मू कश्मीर, इसके विधानसभा चुनाव में एनसी ने वादा किया है कि आप अगर सरकार बनाएंगे वो तो धारा 370 को वापस लाएंगे. मैं आज यहां पर किश्तवाड़ की बलिदान की भूमि पर कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है दुनिया की कोई ताकत धारा 370 वापस नहीं ला सकती. ये चुनाव जो है ये धारा 370 हटाने वाले और धारा 370 को वापस लाने वालों के बीच में. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. पहले बुआ नजर उतारेगी. लाइए दीजिए इसे, माँ का दूध पिलाना है. बुआ के देखे बिना हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है. अरे अम्मा, हम कह रहे हैं ना. कैसा बाप है तू, कुछ नहीं जानता. बाप है इसलिए जानते. जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी है. बीमारी से लड़ने का ताकत आता है. देश उम्मीद से है करो. अरे अम्मा, हंस भी दो. आ गई बुआ. पिता हो तो हरि जैसा. इन्हें मालूम है कि जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध यानी कोलोस्ट्रम और शुरुआती 1000 दिनों में उचित पोषण बहुत जरूरी है. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. कर्नाटक राज्यांत गणपती मिरवणुकीचेर फांतो मारपाच्या घडणुके विशीं खोलायेन तपास करपा हेतान भाजपाचे म्हालगडे फुडारी डॉ. CN अश्वथ नारायण हांच्या फुडारपणा खाला भाजपाचो तथ्य सोद पंगड मांड्या जिल्ल्यांतल्या नागमंगला हांगा पावलो. ह्या वेळार पत्रकारांक म्हायती दितना कर्नाटकांत माळपाक सरकार अपेशी थारला आनी जाती धर्माच्या नांवाचेर काँग्रेस सरकार लोकांक बाटोवपाचो यत्न करता असो आरोप अश्वथ नारायण हांणी केलो. Congress government has failed to maintain the law and order. It is always in a appeasement politics. They are not having clarity. They are very divisive. They want to divide the society and communal lines on vote bank politics. This kind of incidents have been happening time and again.
So it's been going on. So we want to ensure the innocent people are not affected. The innocent people who have lost the properties should be compensated, and the real culprit, who are the real culprit, they should be booked. 17 सप्टेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 74व्या वाडदिसा निमतान गोंय राजभवनाच्या वसाहतीचेर 100 वर्सां परस चड पिरायेची 7 फळ झाडांची भलायकी परतून मेळोवपाच्या दिकेन वृक्ष आयुर्वेद चिकित्सा हो उपक्रम राबयतले. राजभवनाच्या उपक्रम थारतलो. या कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, पोट्टकल आर्यवैद्य शाळेचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त डॉक्टर PM वॉरियर तशेंच कोयंबतूर आर्यवैद्य फार्मसीचे व्यवस्थापकीय संचालक देविदास वॉरियर हाजीर आसतले, अशी माहिती राज्यपालांचे सचिव MR राव हांणी दिली. अस्तंत बंगालचे मुखेल सचिव डॉक्टर मनोज पंत हांणी निदर्शनां करपी जुनियर मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांचे वांगडा बसकेचे आमंत्रण दिले. ही बसका मुखेलमंत्र्यांच्या शासकीय घरांत चालू आसा. इतले मजगतीं ताला पुलीस स्टेशनाचे प्रभारी अभिजीत मंडल हांकां CBI चौकशे खातीर ताब्यांत घेतला आनी तांची वैजकी चांचणी जातली. आर्जिकल इस्पितळांत जाल्ल्या बलात्कार आनी हत्या प्रकरणाची म्हायती मेळून लेगीत घडणूक थळाचेर उसराव पावपाचो तशेंच ह्या गुन्यांवाचो तपास योग्य तरेन न केल्ल्याचो तांचेर आरोप आसा. वस्तू आनी सेवा कर परिशदेंत आज भलायकी आनी जीवन विमो उत्पादनाचेर GSTचे दर थारावपा हेतान 13 वांगड्यांची मंत्री गट स्थापीत केलो. 9 सप्टेंबराक जाल्ल्या 54व्या GST परिशद बसकेंत ह्या विशयाचेर परत विचार करपा हेतान ही समिती दिलो. 30 ऑक्टोबर मेरेन बिहारचे उपमुखेलमंत्री सम्राट चौधरी हांच्या फुडारपणा खालची ही समिती हे विशयाचेर आपलो निमणो अहवाल दितली. ह्या समितीन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अस्तंत बंगाल, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, गोंय, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तामिळनाडू तशेंच तेलंगणाचे वांगडी आस्पावतात. अर्थसंकल्पा उपरांत भलायकी आनी विमो उत्पादनाचेर GST 0% करची अशी मागणी अस्तंत बंगाला सयत हेर कांय राज्यांनी केल्ली. खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. सर आज थोड़ा जल्दी निकलना था. 2 बजे? क्या हुआ राकेश? सर वो वाइफ को लेके जाना था इसलिए. हाँ भाई, शॉपिंग कराना बड़ा जरूरी है. अरे नहीं, मोटरसाइकिल पे घुमाएंगे अपनी वाइफ को. सच्चे मर्द जो है. हाँ मर्द हैं, इसीलिए प्रेग्नेंट बीवी को लेके जा रहे हैं खून की जांच और चेकअप कराने. आखिर माँ और बच्चे की सेहत का सवाल जो है. वाह, सीखो इससे कुछ. देश उम्मीद से है, करो पोषणम. पिता हो तो राकेश जैसा, इन्हें पता है कि स्वास्थ्य की नियमित जांच और आयरन युक्त फॉलिक एसिड का देना माँ और बच्चों को एनीमिया से बचा सकता है. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां सोरो घोटाळो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान जामीन मंजूर केल्या उपरांत तांणी काल 18 सप्टेंबराक आपूण राजिनामो दितलो अशी घोशणा केल्ली. हे फाटभुंयेर आज दिल्लीत फुडलो मुखेलमंत्री कोण आसतलो हाचेर मंथन करपा हेतान आपाची बसका जातली. अरविंद केजरीवाल हांची घरकान्न सुनीता केजरीवाल हांचें नांव मुखार येवपाची शक्यताय बऱ्यापैकी आसा. अरविंद केजरीवाल हांच्या निर्णयाचेर उलोवप करतना आपाचे म्हणयारे सौरव भारद्वाज हांणी भाजपान अरविंद केजरीवाल हांचें नांव घाणावपाचो दर एक संभव यत्न केला असो आरोप केलो. ऐसी बदनामी की कोशिश ना छोड़ी गई हो 2 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने ना की हो, उसके बावजूद उस मुख्यमंत्री का विश्वास अपनी जनता पे है.
सर मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया कि जेल में रह के रिजाइन नहीं किया। अगर जेल में रह के रिजाइन करते तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमारे दबाव में रिजाइन करना पड़ गया। मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए और खुद अपनी मर्जी से रिजाइन किया। ये मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया। अरविंद केजरीवाल हांणी दिल्लीचे हित लक्षात घेऊन पयलींच राजीनामो दिवप बरोबर आशिल्लें, तेन्ना आतां हो निर्णय नावापुरतो जावन आसा अशें भाजपाचे मनोज तिवारी हांणी पत्रकारांक सांगलें। संविधान कहता है कि अगर मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हीं की पार्टी का कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाता है ताकि प्रदेश चलता रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के मामले में दिखता है कि उनका अपना ईगो बड़ा है, दिल्ली की समस्या या दिल्ली का दर्द उनके लिए बड़ा नहीं है। तो अभी जो नुकसान कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का, वो किसी इस्तीफे से पूरा नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर पद से एक प्रकार से सस्पेंड हैं ये। आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते सीएम के, तो फिर काहे का मुख्यमंत्री? तो जब कोर्ट ने हटा दिया तब ये नाटक कर रहे हैं, देखो देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं, देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इंडी गठबंधनान आपाचे वांगडी आसून लेगीत काँग्रेसीचे दिल्ली अध्यक्ष संदीप दीक्षित हांणी आताचो हो राजीनाम्याचो प्रकार हो नाटकी जावन आसा अशा उतरांनी केजरीवालांचेर टिका केल्या। सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। इसके बाद कोई नहीं है केजरीवाल के, लेकिन केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है। देशातल्या चडशा राज्यांनी व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचे सत्र चालूच आसा। झारखंड, ओडिशा ह्या सारकेल्या राज्यांत उटंगराच्या पावसाक लागून भारतीय हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला। छत्तीसगड, बिहारांत ऑरेंज अलर्ट जाल्यार फुडल्या 7 दिसांत कोंकण, गोंया सयत हेर लागींच्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। 17 अस्तंत मध्य प्रदेशात चडशा वाठारांनी व्हडा प्रमाणात पावस जाल्यार 18 आनी नागालँड, मणिपूर सयत लागसरच्या राज्यांनी व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। इतले मजगतीं उत्तर प्रदेशांत सेगीत पडपी पावसाक लागून शारदा, घागरा सारकेल्यो न्हंयो उपाट भरून व्हांवतात। लखीमपूर खीरी, फरुखाबाद जिल्ह्यांत हुंवाराची परिस्थिती उप्रासल्या। पावसाक लागून मेरठांत एक बिल्डिंग कोसळून 10 लोकांक मरण आयलें, तशेंच गोंडा न्हंयेंत एक बायलेक बुडून मरण आयलें। प्रशासनान हुंवार प्रभावित लोकां खातीर खासा शेल्टर होम उबारल्यात आनी भलायकी चिकित्सा सयत जेवणाची वेवस्थाय केल्या। आज मुस्लिम बांधव ईद मिलाद उन नबी मनयतात। ह्या दिसा पैगंबर मोहम्मद हांचो जल्मदीस मनयतात। ह्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळाचेर एका संदेशा वरवीं मुस्लिम भावंडांक परबी भेटयली। संदेशांत तांणी देशाक सद्भाव आनी एकता राखून दवरची, तशेंच सगळे कडेन खुशालकाय आनी समृद्धी आसची अशी प्रार्थना केल्या। आज चीनात जाल्ल्या आशियाई वस्तादपण ट्रॉफी हॉकीच्या उपांत्य फेरयेंत भारतान दक्षिण कोरियाक 4-1 अशें हारयले। ह्या जैता उपरांत भारत निमण्या फेरयेंत पावला, जातूंत भारताचो सामनो चीना आड जातलो। ह्या सर्तींत भारत हो एकमेव अपराजीत पंगड आसा। चीनाक 3-0, जपानाक 5-1, मलेशियाक 8-1, कोरियाक 3-1 आनी पाकिस्तानाक 2-1 अशी मात करून भारत सध्याचो आशियाई खेळांत भांगरा पदक विजेतो पंगड आसा। इतले मजगतीं पाकिस्तानाचो पंगड चीना आड पयल्या उपांत्य फेरी सामन्यांत खेळ जालो। चीनान पाकिस्तानाक 2-0 गोलांनी हारयलो। आता पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। ग्रीन फ्युचर नेट झिरो ह्यो संकल्पना भारतांत हाडपा विशीं सरकार वचनबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी रिइन्व्हेस्ट 2024 संमेलनाच्या उक्तावणा वेळार केलें उलोवप। गुजरातान वंदे भारत मेट्रो रेल्वेक प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी सुरवात। नमो भारत रॅपिड रेल अशें दवरलें ह्या रेल्वेचें नांव। प्रधानमंत्र्यांचो अहमदाबादात जालो रोड शो।
गुजराताक प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी 8,000 कोटी गुंतवणूक केल्ल्या उदरगतीच्या कामांची भेट. वृक्ष आयुर्वेद चिकित्सा उपक्रम गोंय राजभवनात राबयतले. प्रधानमंत्र्यांच्या वाडदिसा निमतान फाल्यां जातली उपक्रमाक सुरवात. एशियाई वस्तादपण हॉकी सर्तीच्या उपांत्य फेरयेंत भारतान दक्षिण कोरियाक 4-1 अशें हारयले. निमणे फेरयेंत भारत खेळटलो चीना आड. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. अर्धमत्स्येंद्रासन ओटीपोटांतल्या अवयवाचेर दाब दिता आनी ताणटा. किडनी आनी लिव्हराच्या योग्य कामा खातीर प्रभावी. ओटीपोटांतल्या भागांतल्यान अतिरिक्त चरबी काडपाक मजत करता. खांदे, कमर आनी मान सशक्त करता. फाटीच्या कण्याक लवचिकता दिता. तुमच्या लवचिकते प्रमाण तुमच्या फाटीच्या कण्याक पीळ घालात. उष्ट्रासन सगळे तरेची फाटीची दूख सोंपोवपाक मजत करता. थायरॉयड ग्रंथी उत्तेजित करता. ब्रॉन्कायटीस आनी अस्थमा आशिल्ल्यांची श्वसन यंत्रणा सुदारपाक लावकारक. मान, फाट, छाती आनी ओटीपोटाचो भाग ताणटा आनी लवचीक दवरता. मायग्रेन, उच्च आनी उणो रक्तदाब आशिल्ल्यांनी हें आसन करप टाळचें.